भाव भयणीनो, जेजून चलिल्ली कुर्साची वाट आमी नियाळ केली. त्यात कुर्सार मेल्ल्या पुन्हा जिवान जाल्ल्या कश्टोवच्या देवाचो सेवका जेजूक परत त्या येवकरिस्तान पळोवन ताचें आराधन करया, ताची स्तुती करया, ताका आमी अर्गां दिवया. जेजू ह्या आल्तार घेता आसतना ताका आमी दिंब्यांनी पडोवन आराधन करून गावया गीत. जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, कुर्पे सागोरा आराधन तुका, ये सोडवंदारा आराधन तुका. जेसु मोगाला आराधन तुका, जेसु दयाळा आराधन तुका, कुर्पे सागोरा आराधन तुका, जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, कुर्पे सागोरा आराधन तुका, ये सोडवंदारा आराधन तुका. लोंढ्या रूपाको लिपोन आसाय, दैवीक तुजो मोग वाटून आसाय, कुर्पेर म्हाका मेटून आसाय, पवित्रांगा तुजो दिवून आसाय, उंड्या रूपाको लिपोन आसाय, दैवीक तुजो मोग वाटून आसाय, कुर्पेन तूं म्हाका नेटून आसाय, पवित्रांगा तुजो दिवून आसाय. जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, कुर्पे सागोरा आराधन तुका, ये सोडवंदारा आराधन तुका. तुमची जापू सोमिया आराधन तुका, सोमिया आमचो मोग करतेल्या, आमची राखवण करतेल्या, आमची मोगान जतन घेतेल्या, आमकां सांबाळून धरतेल्या, आमकां ताळल्या तेंते संवतावन राखतेल्या, आमच्या कश्टा दुखान आमकां सांगात दितेल्या, त्यात येवकरिस्तानल्या जेजूक स्तुती करून गावया. उंडो सोमिया तूं जिवीत असो, आत्मीक जिवीत आमकां लाभोवचो, सर्गींच्या मान्नान आमकां पोसचो, पवित्र हिंडांत आपल्या एकवटांचो. उंडो सोम्या तूं जिवीत असो, अग्नी जिवीत आमकां लाभोवचो,
सर्गींच्या माना आमकां पोसूं पवित्रांत आमच्या एकवटांचो परत्यान सकणा उंडो सोम्याक जिविताचो आत्मी जिवीत आमकां लाभोसो सर्गीच्या मानान आमकां पोसो पवित्रांत आपल्या एकवटांचो जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसोड वंदारा आराधन दुनिया तू बारना हालेलुया हालेलुया तगड़ा हालेलुया 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 व्हडल्या तळान तुमी स्तुती करया हालेलुया दुनिया तालोवया हालेलुया बरे हात तालोवया हालेलुया 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 व्हडल्या ताळ्यान स्तुती करया हालेलुया 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 ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ praise the lord praise the lord praise the lord praise the lord thank you jesus thank you father thank you holy spirit hallelujah 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 अर्घा देवा आराधन देवा वगळाप देवा वंदन देवा स्तुती देवा महिमा तुका आराधन तुका वगळाप तुका वंदन तुका हालेलुया 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 अर्घान जेजू वगळाप जेजू वंदन जेजू स्तुती जेजू महिमा तुका आराधन तुका वगळाप तुका वंदन तुका येसुवे स्तोत्र येसुवे आराधने येसुवे वंदने येसुवे महिमे praise the Lord Jesus 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 I love you I love you I adore you I bless you I glorify you hallelujah 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 अर्घान जेजू वगळाप जेजू वंदन जेजू स्तुती जेजू दुनिया अर्द्याकडे दमण दर्या सोम्या सांगात बघताना दोश जाता हांव संतोष पावता खुशी जाता हांव कोणा तुमकां दिमेन्या सोंग जाय दिमेन्यांत रावा कोणा बसोंक जाय
बसचें. सोमयाचो सांगात आमी बगून आसाव. सोमया सांगाता रावच्याक आमी आयल्या. सोमया सांगाता रावचें भाग भावा भयणो कोणाक मेळत. आमकां पातकी मनशां फावो जाला. सोमया मदलो आनी आमचो संबंद कितलो बरो पळया. सांजचो हांव एका दाखवालीक आनी फांट्याक सरी करता. कितें म्हणटा पळया, हांव करी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हरी एक फांटो तो कातरन घालता आनी फळ दिता तो हरी एक फांटो. चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडटा. तुमी जाल्यार तुमचे लागीं हांव उलयलां त्या उतरां मरे पायदळच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरीं जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटून रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटून रावतां. तुमी म्हजे थंय एकवटून रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटून रावतां. कितलीं अपुरबायाचीं उतरां. कोणें सांगचीं? देवान. कोणाक सांगचीं? आमकां मनशां. आमी मनीस कोण? किरकोळ किडे, कांयच न्ही. सो आमी देव पदवेदार शक्तिवंत. आमचो देव एक देव. त्याच देवा सांगाता रावया. ताची आमी स्तुती करया. ताका आमी होगलाप दिवया. ताचो आमी मोग करता म्हणया. ताका किर्तन म्हणटा. किर्तन 18 कितल्या अपुरब्यान देवाचो सांगात वर्णिता पळया. सुरेस्परा हांव तुजो मोग करता. तूं म्हजें बोळ. सुरेस्परा म्हजें कडप. तूं म्हजें कोटें, म्हजो सोडवंदार, म्हजो देव, म्हजें कडप. हांव तुका शरण येतां. आमचो देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा. त्या त्रिएका देवाक सोबीत करून आमी भजन करया, स्तुती करया, परसुया. आमकां भजन शिकयतात. ताणें शिकयलें बरें करना. काळजांतावन त्रिएका देवाची स्तुती करून आमी गावया. परमेश पितने जगदीश नीने तव वंदने भुविरायने तव वंदने शरणेन्न हरसु. तसेंत परमेश सुतने श्री येसु नीने तव वंदने गुरुदेवने तव वंदने पवित्रात्म नीने नित्यात्म नीने तव वंदने वरदातने तव वंदने. काळजांतावन हें गीत वाळून दी. बरें करने भजन आमी गावया. परमेश पितने जगदीश नीने तव वंदने. 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 भुविरायने तव वंदने. भुविरायने तव वंदने. शरणेन्न हरसु शरणेन्न हरसु. शरणेन्न हरसु शरणेन्न हरसु. शरणेन्न हरसु शरणेन्न हरसु. शरणेन्न हरसु शरणेन्न हरसु. परमेश सुतने श्री येसु नीने तव वंदने. सकड़ा परमेश सुतने श्री येसु नीने तव वंदने. परमेश सुतने श्री येसु नीने तव वंदने. परमेश सुतने श्री येसु नीने तव वंदने. गुरुदेवने तव वंदने. गुरुदेवने तव वंदने. शरणेन्न हरसु शरणेन्न हरसु. शरणेन्न हरसु शरणेन्न हरसु. शरणेन्न हरसु शरणेन्न हरसु. शरणेन्न
हरसु शरणन्न हरसु पवित्रात्मनीने नित्यात्मनीने तव वन्दने पवित्रात्मनीने नित्यात्मनीने तव वन्दने पवित्रात्मनीने नित्यात्मनीने तव वन्दने पवित्रात्मनीने नित्यात्मनीने तव वन्दने वरदातने तव वन्दने ओ वरदातने तव वन्दने शरणन्न हरसु 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 शरणन्न सांगता शरणन्न हरसु 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 तुमची जाप त्रिएका देवा आमी तुका हर्षितांव त्रिएका देवा आमी तुका हर्षितांव तुझे मुखार न साष्टांग नमन करून त्रिएका देवा तुझे मुखा प्रणिपात करून त्रिएका देवा आमी तुका तुझे आराधन करून त्रिएका देवा आमी तुका तुझे मुखार वंदन पटोवन त्रिएका देवा आमी तुका तुका आमच्या काळजांत तावन हरसून त्रिएका देवा आमी तुका हर्षितांव आमच्या काळजाची आनी वंटाची स्तुती आमी तुका भेटोवन त्रिएका देवा आमी तुका तुका आमचो नामान पाठोवन त्रिएका देवा आमी तुका हर्षितांव एक घडी बोरे उपकार जेजू गुत्तो पळोवया भावा भयणीनो देवा मुखार आमी आयले हांव कितें घेवन आयले हांव आमच्या काळजांत भरून देवाक अर्गां घेवन आयले हांव दीन वसनी घेवन आयले हांव केदां आयलें आदल्या फावटी हांगा कितलें तेंपा उपरांत आयलें हांव ताचें मदें कितलें बरें जालें कितलें बरेंपण जालें तें सगळें बरेंपण घेवन हांगासर आमी आयले हांव देवाक अर्गां दिवंक देव पवित्र पुस्तक आमकां देवाक अर्गां दिवंक आपयता तो बी ताचो ग्रंथ अध्याय 12 आमकां अशें म्हणटा वाक्य सोंत देवाक अर्गां दिया ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया ताणें तुमचे पसत केल्ले सर उपकार सर प्राणिया मुखार वळखून घेया ताचें नांव वाखाणून स्तुती गितां गाया आमी हांगासर आयिल्ल्यावंत देवाक अर्गां दिवं हे उपकारी सांगल्यार जेजू सांगाता रावचें ताका अर्गां दिवची ती स्तुती पाठोवचें आमचें भाग संतोश पावया खंडीत आमी आयले हांव आमच्यो विनवण्यो घेवन ताचे पयलीं आमी आयले हांव आमच्या काळजांत अर्गां घेवन जाल्ल्या सर उपकारां खातीर देवान केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर उपकारी म्हणान दिनवासी काळजाण ताका अर्गां दिवया आनी अर्गां दिवन ती अर्गां एका गिता रुपान आमी परगट करया अर्गां दितलो सुमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी हांव तुका समर्पण दितलो तुका स्वागत करतलो आनी थोड्याच वेळान तुका काळजांत म्हज्या घेतलो तूंच म्हज्या जिविताचो राय म्हणून हांव तुका वाखाणतलो म्हणून ताळयो पेटोवन हें गीत आमी गावया Tolo somia अर्गांदितलो सगळे मोजी जिणी तुका समर्पितो तकडा अर्गांदितलो सोमिया अर्गांदितलो सगळे मोजी जिणी तुका समर्पितो
तुका स्वागत करतलो, काळजां तुका घेतलो, तुका स्वागत करतलो, काळजां तुका घेतलो, तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो, सोमिया अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. वय सोमिया, तुवें केल्ले उपकार कितले ना, सकाळी ताण सांज पर्यंत, राती ताण दिसा पर्यंत उडास काडटा, अर्गां दिता. तुज्या हाता धरून म्हजें मेट काडटलो, तुजें नांव सदांच म्हज्या वांटार घासतलो, तुजो मोग करतलो, तुज्या बळान चलतलो, आप्पा बाबा म्हणून तुका उलो मारतलो. तुझ्या हाताक धरून म्हजें मेट काडटलो, तुझें नांव सदांच म्हज्या वांटार घासतलो. तुझ्या हाताक धरून म्हजें मेट काडटलो, तुझें नांव सदांच म्हज्या वांटार घासतलो, तुजो मोग करतलो, तुज्या बळान चलतलो, तुजो मोग करतलो, तुज्या बळान चलतलो, आप्पा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो, सोमिया अर्गां दितलो, सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो, सोमिया अर्गां दितलो, सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो, काळजां तुका घेतलो, तुका स्वागत करतलो, काळजां तुका घेतलो, तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो, सोमिया अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. वय सोमिया, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो सोमी, म्हजे कश्ट, म्हजे दूख, म्हजे समस्ये, म्हजे रीण सगळें दुपारी करून आदार दिताय, भलायकी दिताय, समाधान दिताय, संतोष दिताय. देखून हरिये म्हज्या गरजांत तुज्या पांयां पडटलो, उपकार मेळटा तुका हांव अर्गां दितलो. हरिये म्हज्या गरजां तुज्या पांयां पडटलो, उपकार मेळटा तुका हांव अर्गां दितलो. हरिये म्हज्या गरजां तुज्या पांयां पडटलो, उपकार मेळटा तुका हांव अर्गां दितलो. पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो, पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो, बाकी जिणी सांडून तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो, सोमिया अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो, सोमिया अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो, काळजां तुका घेतलो, तुका स्वागत करतलो, काळजां तुका घेतलो, तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो. अर्गां दितलो, सोमिया अर्गां दितलो, सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो, सोमिया अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो, काळजां तुका घेतलो, तुका स्वागत करतलो, काळजां तुका घेतलो, तुमचो म्हजो राय जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो, सोमिया अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां जेजू अर्गां जेजू अर्गां जेजू अर्गां जेजू. आराधन तुका, वगळाप तुका, वंदन तुका, स्तुती तुका, महिमा तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू सर म्हजे कस दूख तुका समर्पण दिता, सगळे म्हजे जिवी तुज्या हातांत समर्पण दिता. तुवें केल्ल्या सर उपकारां अर्गां दिता. अर्गां जेजू अर्गां जेजू अर्गां जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया जीसस 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 जेजू 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 तुम्ही आराधन तुका वगळाप तुका वंदन तुका स्तुती तुका महिमा तुका हालेलुया 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 जेजू 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 तुम्ही अर्गान तुका सर आमचे कस तुका भेटयता सर आमची दुःख बेजाराय समस्या तुझ्या पांया तळा दवरता जेजू 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 एवकारिस्तांतल्या जेजू तुझी स्तुती करता तुका महिमा दिता तुका हालेलुया गायता हालेलुया 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 तुमची जाप अर्काणी होगलाप तुका सुमिया जेजू आयच्या सोबीत दिसा खातीर आमकां आपोवन हाडल्या खातीर आमच्या हाता पांयां सुडसुडाय दिल्ल्या खातीर आमच्या कुडीक बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर आमच्या मोती समाधान तृप्ती दिल्ल्या खातीर कश्टांतले पिडेंतले आमकां राखल्या खातीर दिसपडटो ग्रास आमकां दिल्ल्या खातीर समस्या जावन आमकां निवारल्या खातीर उपराजीत काळ आमकां दिल्ल्या खातीर जिनी परिवर्तन आमकां आपयल्या खातीर भगवंत जिनी जिवंक आमकां आपोवणें दिल्ल्या खातीर वो पवित्र वेळ आमकां फावो केल्ल्या खातीर हांगा तुजी आराधना तुजी स्तुती करूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमकां भावार्थाचें देणें दिल्ल्या खातीर आमकां बरी क्रिस्तांवां केल्ल्या खातीर आमकां तुजो मोग करूंक शिकयल्या खातीर सोमेस्तां लागीं मोगान संतोशान जिवन फावो केल्ल्या खातीर अर्कां तुका सुमयान जेजू वगळाप तुका सुमयान जेजू आराधना तुका सुमयान जेजू महिमा तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू दोनी हात काळजा कडेन दामून दर्या कितें भोगता दोळे दांपा कितें भोगता तुमकां काळजांत एका रितीचें समाधान तृप्ती संतोष दादोसकाय ती खाणांत मेळना भांगारांत मेळना पयशांत मेळना जेजून जेजून आनी जेजूर मात ती दादोसकाय खंय आहा ती सुपर मार्केटान ना डिमार्टान ना मोबायलान ना भांगाराच्या अंगडी ना खंयच्या अंगडी ना खंय हांव समाधान म्हज्या सोमया लागीं खंय दिलां ताणें म्हज्या काळजांत भोगता तें हांव मुडी हांव आयलां भगवंत जुजे वचाच्या पूण शेताक हांव आयलां तें समाधान ती तृप्ती ती दादोसकाय हांगा ताणें व्हरूंक जाय बरयां काळजांत आत्म्यांत मनांत भावां भयणीनो भारतीय बिस्पा मंडळीन प्राजीत काळाचो एक दीस सोम्याचें आराधन कर 24 वरां 24 hours एडोरेशन करी म्हणून उलो दिला आमच्या मंगळूर DCन आज दवरला दीस 24 वरां आराधन करूंक आमी हांगासर सुरू केलां तुमच्या फिरगेजयंती आसूं बरो हांगासर आमी सुरू केलां फिरगेजे वचून आमी मुखासून व्हरचें आज सोम्याचें आराधन कर स्तुती कर थोडो वेळ आमी करसुया साम पावलो
कोरिंदकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 6 वाक्य 2 आमकां अशें म्हणटा, आईन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें, सोडवणेच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो, वस्तू तो आईन काळ, वस्तू तो सोडवणेचो दीस. प्राजीत काळार आमी आसा. प्राजीत काळ कुरपेचो काळ, पातळ कडोवन जिणी बदलोवंक आमकां उलो दिवचो काळ. सिंजीच्या बुधवारा आमच्या माथ्यार शिंज घालन पातळ कडोवन जिणी बदलता म्हणून आमी सांगलां. पातळ कडोवन जिणी बदलचें म्हळ्यार एक शर्ट काडून आनी एक शर्ट घालचें न्ही. पातळ कडोवन जिणी बदलचें म्हळ्यार मोत बदलोवचें, काळीज बदलोवचें, चिंता बदलोवचें, उलोवणें बदलोवचें, संबंद बदलोवच्यो, नवे व्यक्ती जावचे. आमकां 3 कामां दिल्यांत प्राजीत काळाक. खंयचीं 3 कामां? मागणें करीचे, उपास करीचे, जिंजवार करीचे. 3 हातेरां आदिंतान पळय सभा आमकां दिवन आसा. ही 3 हातेरां वापरून आमच्या वायट संवयांक आमी पाठ करून नवी जिणी जियोंक आमकां आपोवणें दिलां. देखून वणियाळ करचे खातीर आमी सर्वां एक घडीभर उबी रावया. सामातेवान बरयल्लें सुवार्थेंतलें वाचप. मागण्या विशयां जेजू कितें म्हणटा पळया. अध्याय 6 वाक्य 5 उपरांत, तुमी मागतना कापाट्या सारकीं जायनाकास. आपणाकच मनशांनी पळोवचे खातीर सिनगोगांनी आनी रस्त्याच्या कोणशांनी उबे रावन मागोवंक तांकां चड खुशी. तांचो प्रतिफळेतोच तांकां मेळोन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार दांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. तुवें गुटाण केल्लें पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. त्या शिवाय तुमी मागतना अणभवर्त्या बरी जायतें बडबड नाकात. यथेश्ट मुणमुणोन मागणें केल्यार देव आयकतलो म्हूण ते चिंतात. तुमी तांचे बरी करिनाकात, कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा. तर तुमी अशें मागा, आमच्या बापा सर्गींच्या, जशें सर्गीं तशें भुमी. पवित्र जावं तुजें नांव, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बक्षी. आमकां ताळ्ळेंत व्हरिनाका आनी कोट्यान तावन आमकां राख. बशी आं भावा भयणीनो, एक फावटी अशें घडलें. एक राय आदल्या काळार झुजा गेल्लो, जैते वंजावन फाटीं आयल्याक ताका सन्मान करच्या खातीर पब्लीक कार्य दवरलें. लोक हारियाणेन बरयल्लो. रायाच्या कुटुंबाच्यांक रायाचें तें पुरुशवाराची रीत पळोवंक बरो जागो आसा केल्लो. राणयेन रायाच्या कुटुंबाच्यांनी भुरग्यां बाळांक ते वयर बसोवंक घाल्लें. रायाचें पुरुशवार संभ्रमाण येता आसतना ताका मस्तो गार्ड आसले. कोणी ताचे लागीं वचून नजो म्हणून एकच बडी बसुल्या जाग्यार तावन राया असो धाकटुलो पूत उडलो सकला आनी राया कुशीन धांवलो. धांवतना रायाच्या राखवल्यांनी म्हळें तुवें वचूंक तें जायना, ताका भद्रती आसा, तुका आडवारला, तो राय तूं नेनाय. भुरगो म्हणालो त्या गार्डांक, तुमकां राय जावं पुरो, तो म्हजो डॅडी. तुमकां तो राय जावं पुरो, पूण म्हाका तो डॅडी, तो म्हजो बापूय. पळया, एका बापायन राया बरी केल्यार इल्लें कश्ट, पूण एका रायान बापाय बरी केल्यार कितलें बरें. आमचो बाप्पा तो राय जावं पुरो, पूण कितलो मोगाळ, कितलो मोवाळ. देखून आमचो बापूय मोगाळ व्यक्ती. आमचो देवूय एका बापाय बरी मोगाळ बाप. तो ताचे कडेन आमी संबंदान रावचे, ताचे कडेन उलयचें म्हणल्या खातीर जेजून आमकां मागोवंक शिकयलां. आवय बापूय कडेन बरो संबंद जाल्यार भुरगीं पळया कितल्या मोगाण आसतात. थोड्या भुरग्यांक बापायच्या उस्क्यार केलचें म्हळ्यार, आवयच्या कुस्क्यार केलचें म्हळ्यार कितली खुशी न्ही गे. थोडीं भुरगीं बापूय म्हणटा 2 किलोमिटर पयस येतात. कित्याक काय टिचरीन म्हळें गे क्लासींत, आमचो सर्गीचो देव एक बाप. भुरगो रडलो, नाका बा तो बाप नाका, सर्गीचो देव बाप एक नाका. कित्याक पुता, घरा एक आसा बाप भिरांकूळ.
तर ताका रसलो तो बाप कदो ओडलो आसवत गे बळ्या भुरग्याक आमच्या बापायचो अणभव केल्ल्या उपरांत सर्गींचो बाप कितलो बरो, म्हजो डॅडी इतलो बरो जाल्यार म्हज्या डॅडीक रसलो देव, हां म्हजी मम्मी इतली बरी जाल्यार म्हज्या मम्मी रसलो देव कितलो बरो. आमच्या आवयक आनी बापायक पळोवन आमी देवाची वळख धरता. देखून आमकां जिजून तो बाप म्हूण शिकयला देवाक, ताचे लागीं माग जें म्हळां पळया आमकां लढाय करूंक शिकोवना. महाराज ज्यूश महाराज शिकयलें आमच्या जेजून शिकयलें आमकां बरी रीत खंयची, मागणें करा, रगत वारे नाकात, मान पडनाकात, समाधानी रावा, मागा आनी देवा लागीं मोगान मागा. आनी कशें मागचें, हां बेश्टें उतरां घालना न्ही, बडा बडा बडार मस्त मागणें म्हणून भक्ती पडना, भावार्थना, युजलेस. मागणें करतना भावार्थ आसचे, मागण्यांत भावार्थ आसचे, मागण्यांत मोग आसचे. घरा आमी तेर्स करचो पळया कसो आसा तो, घरा करचो तेर्स तांचो कालें आसता, मोग आसा. घरा आमी करच्या तेर्सांत मोग आसता गी, आसा गी. मोट्टो गेलो आंब मोग आसल्यार एक शब्द उच्चार जाता, सकाळ येतात 15 वा 20 मिनटां अर्द घंटो ओडणी मोगान करचें. देखून तुळू भाशेंत म्हणटात मानस जेन्ना वणस, आयकलें मानस जेन्ना वणस म्हळ्यार जेवचें बेश्टें तरी चप्पे प्रेजन्ना. जेवणाक खुशी आसल्यार मीठ मिरसांग जाल्यार बिरयाणी बरी न्ही, आंब्याची चटणी जाल्यार अमृता. आ शुक्रार सांजेर पेज आनी चटणी अमृता. पूण मोड ना जाल्यार बिरयाणी दिल्यार मोग आसा. मागणें मानस जेन्ना वणस जायना हे तांचो मोग आसा. देखून महात्मा गांधीजीन म्हणलें मागण्यांत काळीज नासता उतरां आसच्या की उतरां नासतना काळीज आसचें बरें. देखून मागणें करतना 3 म्हणचे मागणें, तोंडपाट मागणें, उबी जातना मागणें करता तोंडपाट मागणें. दुसरें मेडिटेशन तकलेचें वा नियाळाचें मागणें. आनी तिसरें कॉन्टेम्पलेशन ध्यानाचें मागणें. ही मोतीची मागणी दोनी, एक मोतीचें नियाळाचें आनी ध्यानाचें काळजांत. मोतीचें आयकुचें मात, नियाळ करचें मात आमकां मस्तना सवय कळ्ळें तें. कोणीय ल्हान आसतना कालें सांगलें आनी एवडो आसा पळय तकलेन गुंवता, गाळी दिल्ल्यो गाळी पुरपुरे पुरा गुंवता. मेडिटेशन आमकां जेजू मेडिटेशन बायबलाचेर करूंक सांगलां, कोणेंय सांगल्या गाळींचेर आनी दिल्ल्या उतरांचेर न्ही, तें मागणें. थर्ड ध्यान काळजाचें मागणें. तुमी वस्त्र म्हणून वता घालतात, वस्त्र घालें करता काय करिना, देवा मुखार ओगेत बसचें, उतरां वापरचें म्हणना. आतां म्हळ्यार ओगेत बसल्यात. कॉन्टेम्पलेशन वा मेडिटेशन हें मागणें. आमच्या देव मंदिरांनी आमच्या घरांनी थोड्या बटी तोंड दांपून ओगेत बसून आयकचें, कानान आयकोवचें, काळजांत आयकोवचें, उतरां मस्त वापरच्या की ध्यान करचें मागणें. देखून जेजून आमकां शिकयलें अपुरब्याचें मागणें, सोबीत मागणें, आमच्या बापा मागणें. तांदूळ ध्यानय आसा, तांदूळ नियाळी आसा, तोंडपाटी आसा, तोंडपाटांची उतरांय आसात. आमी सदांय सकाळीं मागणी म्हणटा उबी दोतोन ती बरी कर म्हणोचें, सवकास म्हणोचें. म्हणजे तुज्या पांय सांगून गेलें हांव, म्हज्या देवा, म्हज्या सायबा, हांव तुज्या पांयां पडटा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवीत जावं, नामान मरये, कृपेन बरयले, भाग्यवंती मरये, देवाचें माय पळय कितलें अर्था बरीच. सवकास म्हणल्यांत बरें जाता. आमी त्यो पळयलां आमी ड्रीप इरिगेशन. ड्रीप इरिगेशन म्हळ्यार ड्रीप 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 घालचें, उदक बरें भितर रिकता न्ही गे. ताच्या बदलाक एक बाकेट उदक व्हरून घाल्यार आमी मागणें करतना ड्रीप इरिगेशन घाल्ल्या बरी मागणें करचें. 3 रिती आज मागणें करतानाय, आदलें, आतांचें, मुखलें. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आतांचें. आनी आमी आमचेर सुकलेलें आंबोक शिताव, आदलें. आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका, मुखलें. आतांचें, आदलें, मुखलें. आराधन करचें, अर्गां दिवचें, स्तुती करची, ओगळाप करचें, तेंय विनवण्यो करचें. म्हजे खातीर मागचें, आनी एकल्या खातीर मागचें, पथकाची दूख धरची, अर्गां दिवचें, आराधन पेटोवचें, स्तुती करची. कितलें सोबीत मागणें, क्रिस्ती मागणें बळें. असलें मागणें करन सोम्याची स्तुती करी जेवण जेजू आमकां शिकयता. ह्या खरेंच म्हाज्या काळाक कुर्साची वाट आमी करता, आराधन करता, यात्री पयन करता, नियाळ करता, देवाचें उतर वाचता, पुरा करीचे.
पूण हें सगळें कर्ण सवकास अर्थ बरी रितीन मोगाण केल्यार मात्र भितर रिगता, फायदो लाभता, बरें जाता. तर आमी जेजून दिल्ल्या उल्या प्रमाणे बरें करून मागया, ध्यानान मागया, अर्थ रितीन मागया. गीत आसा, प्रार्थिसुनी ओ मगणे, प्रार्थिसुनी ओ मगळे. हे पुता, हे दुवे, मागणें कर, देवा कडेन राव, देवाच्या लागीं राव. तुम्ही म्हणजे ते एक कोटोन रावा, तें नांव तुमचें तें एक कोटोन रावतलो. त्या सुम्या सांगात एक कोटोन रावण मागणें करया, भक्तीपणान करया, ध्यानान करया, नियाळान करया, तोंडपाड मागणी करया, अर्गां दिवन करया, स्तुती दिवन करया, विनवण्या भेटोवन करया, आमची खासगी मागणी भेटोवनी मागणें करया. गावया गीत, प्रार्थिसुनी ओ मगणे ओ मगळे. प्रार्थिसुनी ओ मगणे, प्रार्थिसुनी ओ मगणे, प्रार्थिसुनी ओ मगणे, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ओ मगणे, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಕಣ್ಣೀರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕಣ್ಣೀರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಸಕಡ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಕಸೆ ಮಾಗಣೆ ಕರಿಜೆ, ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು, ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು. ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು. ಸಕಳ ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು, ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು. ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕೊಡುವ ತನಕ
ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಸಂಗತ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. जेजू गोतो पळोवया तुमची जाप सोम्या आमकां मोगान आनी भक्तीन मागोवंक शिकय. सोम्या आमकां मोगान आनी भक्तीन मागोवंक शिकय. सुकाळी आनी आकाळी सोम्या आमकां मोगान आनी भक्तीन मागोवंक शिकय. तरी एका वावरा पयलें आनी उपरांत सोम्या आमकां मोगान आनी भक्तीन मागोवंक शिकय. सुखांत आनी दुखांत सोम्या आमकां मोगान आनी भक्तीन मागोवंक जैतांत आनी सोलवणेंत सोम्या आमकां मोगान आनी भक्तीन मागोवंक उतरां वापारन आनी मावणपणी सोम्या आमकां मोगान आनी भक्तीन ध्यानान आनी नियाळान सोम्या आमकां मोगान आनी भक्तीन सुडाळ उतरां वापारन आनी गायण करन सोम्या आमकां मोगान आनी भक्तीन एक सुरो आनी कुटुंबा संगाता मागणें करन सोम्या आमकां मोगान आनी भक्तीन तुज्या मागोवंक उतरां आनी संस्काराच्या आचरणांनी वांटो घेवन सोम्या आमकां मोगान आनी भक्तीन मागोवंक शिकय. दुसरी रीत आसा त्या करेजमा सांगली उपास करसो. मातेवाचो वंजेल अध्यायचो वाक्या 16. तुमी उपास करतानाय काप पाट्या बरी तुमची मोग कांबा वयनाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपल्या सारकेंच भोंगयतात. खरें हांव तुमकां सांगता तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळसो मेळोन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माग आनी तुजें मुखां मोळ दू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं तुवें गुटान केल्लें पळयता. तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. सिंजीच्या बुधवार आमी उपास केला. निमाण्या शुक्रार आमी उपास करतले. हांव थोडा तरी एका करेजमाचेर एका शुक्रारान आमी जिंजवार करता. कित्याक? दंडवणू, त्याग, साक्रिफीस, मोण बदलूंक, काळीज बदलूंक, जिनी परिवर्तन करूंक. पळया निनिवेचो लोक जोना प्रवाद्यान तांकां जिनी परिवर्तन करूंक आपयलें. उपास परगटलो, गोणी वस्त्रां न्हेसलीं, उदाक सयत ताणें आपणोंक ना. मनीस मात्र न्ही, गोरवांनी पर्यंत जिंजवार केलो. देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली. पळया देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली. तांणी आपले वायट सालीक फाट केल्लें पळयलें आनी जें विघ्न तांचेर धाडटा म्हण परगट केल्लें त्या विघ्ना विशीं देवान मोड परिवर्तन केलें. पळया की जिंजवार करतना, त्याग करतना, सॅक्रिफायस करतना देवाचें मोडूच बदलता. परमेश्वरान आब्राय ताणें व्हडलें पातक केलें. नाबोताचो मोळो आपारसलो मात्र न्ही, नाबोता जेविशें मारलें. देवान तें पळयलें. उक्त्यान ताका पातक दाखोवन दिताना आब वचून गोणी वस्त्रां पांघरून विणगो गोबरांत न्हिदलो, जिंजवार केलो, त्याग केलो. देव म्हणालो एलिया लागीं पळय आब म्हजे मुखार कितलो कालतो जाला पळय. तुवें पळयलें मो तो जे मुखार कालतो जालो देखून हांव ताच्या काळार विघ्न धाडचो ना. रायांचें पयलें पुस्तक अध्याय 20:1. जिंजवार करतना, त्याग करतना, दंडणी करतना देवत मोण बदलिता. भावा भयणी, म्हजें मोण बदलता, म्हजें काळीज बदलता. जेजूनी जिंजवार केलो, मोइजेनी जिंजवार केलो, जाय पुरते दाखले आमकां आसात. जिंजवार करतना कितें जाता? कूड नियंत्रणाक येता. तुका ताळण्यो तेंते सावा कंट्रोलाक येता. अस्कत काय कितली म्हूण कळटा. पोटान काय येनातल्या वेळार हांव कितलो अस्कत म्हूण कळटा.
जिंजवार जाय. आमचो अहंकार, गर्व, राग कंट्रोला आडीजे जाल्यार जिंजवार एक बरी वाट. उपास कर, कुशेचो उपास कर. कोण मांस सदां खातात, मांस त्याग कर. कोण आमाल पियेतात, आमाल सोड. कोण सोरो वा बिडी सिगरेट व्हरता, सोड. तोय करीचो जिंजवार. मोबायलाचेर कोण खाता पळय मोबायल, तांणी मोबायलेले पयस तो तोय जिंजवार करचो. बापसाहेब म्हणटा कुडीचो मात्र न्ही, दोळ्यांचो जिंजवार, जिबेचो जिंजवार, कानाचो जिंजवार, चिंतनाचो जिंजवार कंट्रोल जायचे हरये काकी. निगा दवरीचे. कुडीची ओडणी ताळणी तेंते सवां ताळण्यो सगळ्यान आमकां निवारता, आमकां कुरपा दिता, नवी व्यक्ती करता. देखून जिंजवार करतना कोण आसा आमकां? देव, देव, देव मात्र. म्हाका जेजू जाय, त्याग करता, सॅक्रिफायस करता, दोंडणी करता, जेजू जाय. सोमी हातून तूं म्हजो आसरो, तुजें कोणी ना म्हाका. तूं म्हजी कडप, तूं म्हजें बुरूज, तूं म्हजी सकत, तूं म्हजें बॉल पळया पोटाक एक खाण ना, कितलो अस्कत हांव. तूं ना जाल्यार तशें जाता हांव. तो अर्थ जिंजवार आसो. देखून जिंजवार करतना सोम्या तुमचो म्हजो आसरो म्हणल्यार चिंता पासा. तशेंत म्हणया आमी केलो जिंजवार. सोम्याक मानवों दी, सोमी आमकां बेसांव दिवन दी. नी नन्ना आश्रयावो, तूं म्हजो आसरो म्हणलें गीत आसा. जिंजवार करतना जेजू, जेजू, जेजू मात म्हजें सर्वस्व म्हणून वळखून आमी गावया गीत. नी नन्ना आश्रयावो, नी नन्ना कोटेयु, नी नन्ना ಪ್ರಾಣನಾಥ, ನೀ ನನ್ನ ದೇವ. ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ. ಅರಸಿ ನಿನ್ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ, ನೀನೇ ಸರ್ವವೆಂದು ನಾನು ನಿನ್ನ ದಾಸನು. या गीत गावणो सुमेची आमी स्तुती करिया. ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು, ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು, ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥ, ನೀ ನನ್ನ ದೇವ. ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು, ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು, ನೀ ನನ್ನ परत्यान ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು, ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು, ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥ, ನೀ ನನ್ನ ದೇವ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ಹೃದಯದಿಂದ, ಅರಸಿ ನಿನ್ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ, ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ನಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವ, ದಾಸನು. वै सुम्या तूं म्हजो देव, हांव तुजो साकोर, तुजे विने म्हाका बोळ ना. दासनु ना देवा, दासनु ना देवा, दासनु ना देवा, दासनु ना. ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು, ನೀ ನನ್ನ ವೈದ್ಯನು, ನೀ ನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯು, ನೀ ನನ್ನ ದೇವ. ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು, ನೀ ನನ್ನ ವೈದ್ಯನು, ನೀ ನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯು, ನೀ ನನ್ನ ದೇವ, ನೀ ನನ್ನ ದೇವ, ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು, ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು, ನೀ ನನ್ನ ವೈದ್ಯನು, ನೀ ನನ್ನ ವೈದ್ಯನು,
ನೀ ನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯು ನೀ ನನ್ನ ದೇವ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಅರಸಿ ನಿನ್ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ಸರ್ವವೆಂದು Somia Anga Havasa Somya Anga Havasa Somya Anga Havasa Somya Here I am Lord Here I am Lord Here I am Oh Lord Here I काळजाकडे जेजू पळोवया अर्गां तुका सुमया जेजू पगळाप तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू आनी तिसरें हातेर आसा आमकां पवित्र सभेन दिल्लें जेजून दिल्लें दान धर्म मार्ते बरयल्ले सुवार्त अध्याय 6 वाक्य 1 तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका तूं दान करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं अशें तुजें दान धर्म गुटाण जावं तुवें गुटाण केल्लें पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो उपास करून उरय लायने तें कितें करूंक कोणा वचोंक दुर्बळ्यांक कश्टतल्यांक फ्रूट सलाड विथ आयस्क्रीम फ्रूट सलाड विथ आयस्क्रीम खावंक गेलो भुरगो गेलो आसले पुरा चिल्लर एकठांय कर 150 रुपये कारण आयस्क्रीम पार्लराक गेलो वेटर भुरगो आयलो ताका विचारलें आयस्क्रीम आनी फ्रूट सलाड ಒಟ್ಟು कितले 150 रुपये ताणें भुरग्याक पळयलें कॅस उगवणांत दुर्बळ भुरगो वस्तूर सोमाना वेटराचें काम करता जेवण आसतलो भविश्या पोटाक नासतल्यांका पळयलें हाका बेजार जालें आयस्क्रीम आनी फ्रूट सलाड 150 कालीच आयस्क्रीम जाल्यार कितलें 75 रुपये म्हळें 75 रुपीज भुरग्याक पळयलें तर म्हाका काली आयस्क्रीम दी म्हणालो ताणें काली आयस्क्रीमान दिलें आयस्क्रीम का उठोवन गेलो वेटर भुरगो फाटी येवन प्लेटीन पळयतना कितले आसले 75 रुपये 75 रुपयाचें आयस्क्रीम खावन फ्रूट सलाद काही जे आसले 75 रुपये त्या प्लेटीन दवरून भुरगो घरा गेलो कसलो एक त्याग उपास म्हळ्यार भावानी भयणी तो दान धर्म म्हळ्यार तुजेला कितलें आसा तांतलें दिवचें न्ही दुखता पर्यंत त्यागाचें कश्टाचें दयाळाचें बिरमोतीचें आनी एकल्याक दिवचें आसा पळय तें जेजूक दिल्ल्या बरी देखून त्या विधवीन घाल्ले 2 पैसे जेजूक कितले दिसले तितलेय सांग 2 लाख वा 2 करोड तुवें घाल्ले 10 रुपये जेजूक भविष्य कोरडा लेखान दिसोवंक पुरो तुज्या कश्टांचें तें तुज्या त्यागाचें तें तुज्या उपासाचें तें तुजें काम करून उरयल्लें तें पांय जरयिल्ले घाम पिळिल्ले त्या कश्टांचे पयशे दान धर्म करतना कितलो फायदो जाता देखून सांग क्लेमेंत आमकां अशें म्हणटा दान धर्म पत्किजिनी परिवर्तना तितलेंच महत्वाचें पळया दान धर्म पत्किजिनी परिवर्तना तितलेंच महत्वाचें जिंजवार
मागण्याच्या की चड फायद्याचो, पूण दान धर्म जिंजवार आनी मागण्याच्या की चड फायद्याचें. दान धर्म जिंजवार आनी मागण्याच्या की चड फायद्याचें. आमी असो जागो पळया, खंयच्या भावान उदार म्हणून दान दिल्लो की तुमच्या पिरकेचो जागो पळया, तुमच्या पिरकेचेंतली पुरा संगती पळया, हांगासरचें हें पुरा पळया. कोण हें दान धर्म दिल्लें की बावड्यान आमी सगळं वापरना असो पाड जाला. देवान ताका चड दीत कुडसिलां. उदार मनान दादोशी मनान दिवंकू या प्राजीत काळार मागणें करूंकू, उपास करूंकू आनी ध्यान कर आमची जिणी परिवर्तन करूंकू. आमकां बोळ दी, कृपा दी, बेसांव दी म्हणून मागणो सोम्या कडेन मागया आनी माणें गीत आसा गावया. आयक म्हजें मागणें ये सोम्या आनी उदार काळीज दी तूं म्हाका सोम्या. मागणें करूं उदार काळीज, जिंजवार करूं उदार काळीज, दान धर्म करूं उदार काळीज, उदार म्हण, उदार म्हण, उदार काळीज. ताका आनी ती काणी म्हाका दी म्हणून येवकरिस्तल्या जेजू कडेन आमी मागता आसतना आमच्यो विनवण्यो, आमच्यो गरजो, आमची तेसांवाय सोम्याच्या पांयां तळ आमी दोवया. गावया गीत आयक म्हजें मागणें सोम्या देवा. काळजांत हांव सकड मागया. आयक मोजें मागणें सोम्या देवा. उदार काळीज दिवरी म्हाका आयच्या दिसा. कितें करूं उदार काळीज? मागणें करून, दान करूं, जिंजवार करूं. सांगाता. आय मोजें मागणें सोम्या देवा. उदार काळीज तुदी म्हाका आयच्या दिसा. आमच्यो विनवण्यो, आमचे कितें गरज आसा आमकां, आमच्या कुटुंबाच्यांक, आमची पिडा, आमचे कश्ट, आमचे रीण, आमी समस्ये सगळे स्विकार कर सोम्या समर्पण कृपा दिवन मागया आनी गावया गीत दी बोळ देवा. दी बोळ देवा सोच्या कश्ट मोजे संतोष बरीत काळजां. दी बोळ देवा तुझ्या मोगा पासून सलच्या माया मोगा. उदार म्हण, उदार काळीज. आय मोजें मागणें सोम्या देवा. उदार काळीज तुदी म्हाका आयच्या दिसा. दिमी घालया आमची तेसांवां, आमच्यो गरजो, आमच्यो विनवण्यो, आमची पिडा, आमचे समस्ये कितें तेसांवां घेवन आयल्या सोम्या आमच्या देवाच्या लागीं जेजूच्या पांयां तळा येवकर इसल्या जेजू कडेन आमी दिवया. मागा तुमी घेतल्यात म्हळ्यार आमच्या सोम्यान भक्तीपणान काळजांत तावन मेळटलेंत 100% मेळटलेंत म्हणल्यार बरोवशान ताकाच पळोवया. ते दीस तेंच कोचोवया. कितें जाय भावा तुका, कितें जाय भयणी तुका, कितें जाय सोम्या कडेन सांग. आतां सर आमची तेसांवां सोम्याच्या पांयां तळा भेटोवन आमकां ताका समर्पण दिवया आनी गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता मेळ्ळें.
तुझ्या स्पिरितान समासमी नावाडता. आमेन. प्रार्थुया. देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. म्हज्या भावा भयणीनो, आराधने मुखांतर देवाक आमी अर्घ आनी स्तुती केल्या आसात. जुजेवाजा मुखांतर आमकां जाय असले कृपा जोडून घेवंक आमी हांगा हाजर आसा. देव खंडी जावन आमचे मागणे आयकता म्हणले भरवशान आमी हांगा जमले आसात. देवा वयर आमचे भावार्थ आमी दवरया. भावार्थ केन्ना बी आमकां निराशी करिना. जुबल्याचे वर्सांत ते स्लोगन आमी घेवन मुखार सरता. आमचे भावार्थ केन्ना बी आमकां निराशी करिना. आमचे भावार्था वरवीं
आमी खंडीत जावन खरे देवाचे मोगाचे भुरगीं जावन चलूंक देवूच आमकां आदार दिता. मागया आमी कितें मागणी आमी घेवन हांगा ह्या मिसा वेळार मिसांत पात्र घेवंक आमी हांगा जमले आसा ते सगळे आमचे मागणे देवान आयकून दी. आमचे पिडा शिडा गूण करून दी. आमचे कश्ट हळू करून दी. आमी खंडीत जावन करिस्मा काळांत आसतना नितळ मनान आमी मुखार चलूंक जाय असली कृपा आमचो देव आमकां दिवन दी म्हण आमी विशेश रितीन मागून घेवया. देव नितळ आनी निर्मळ देवा मुखार आमी आसतना आमी बी नितळ जावन आसूंक जाय म्हण देव अपेक्षिता. त्या देखून आमचे पातकां आमी वळखून घेवया. पातका खातीर दूख भोगून देवा कडेन भोगसाणे मागून योग्य रितीन नितळ मनान हे बलिदान आमी अर्पणक आमी तयार जावया. हांव पातकी सर्वदेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सुद्दां सांगवारी मगे सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सपदेदार देव आमची काकलत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससणेच्या जिविताक फावो. सर्वेश्वरा आमच्या बापा सांज देवाजाक भरजळीत मागण्या आनी दुबळीकायाची जिणी जियोवन तुजे परजेक देखी बरी जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्घा दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलून मागण्याच्या आनी दुबळीकायाच्या स्पिरितान नवे जिणयेची साल धरूंक फावो कर म्हण मागता. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. होसेया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पो म्हणटा इस्रायला सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतून ये कित्याक तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय. सांगूंक जाय तीं उतरां घेया आनी सर्वेस्पराशी परतून येवन म्हणा आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा ताचो स्विकार कर. बैलां बदला आमच्या वंटाच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता. आसिरियाच्यान आमची सोडवण करूंक जायना. गोड्यांचेर आमी आनीक सावार करची ना. आमच्याच हातांनी केल्ले वस्तूक आमचो देव म्हूण सांगची ना. तुजे थंय अनाथांक दया लाभता. हांव तांचें अविश्वासीपण पयस करून तांकां बरीं करतलो. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो. कित्याक म्हजो राग तांचे वयलो पयस गेला. हांव इस्रायलाचेर दवा बरी पडटलो. साळका भाशेन तो फुलतलो
आनी लेबोनानाचो देवदार रुखा परी तो पाळां घेतलो. नवे फांटे ताका फुटतले, ताका जैतून रुखाची सोबाय आसतली आनी लेबोनानाचो परमोळ आसतलो. म्हजे सावळेक ती परतून वस्ती करतली, ती परतून गोवांचें पीक काडटली. एके दाखवाली परी ती फुलतली, लेबोनानाचो दाकासोऱ्यां परी ती प्रसिद्ध जातली. एफ्रायमाक मुर्ती कडेन आनीक कसलो संबंद आसा? हांव वय, हांवच ताचें मागणें आयकतां आनी ताका राखतां. हांव एका 5व्या सररुका सारको म्हजे वरवीं तूं सुफोळ जातलोय. जो कोण शानो आसा तो ही उतरां समजून घेव. जो कोण जाणार आसा तो तांचो अर्थ शिकूं. कित्याक सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट, प्रामाणीक मनशां तांचेर चलतात, पूण पातकी मनशां तांचेर आदलोन पडटात. देवाचें उतर हें, देवाचे उपकार. हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. वळखून नासलेलो एक ताळो म्हाका आयकता, तुज्या कांदार दवरलेलें जूं हांवें निसरायलें. तुज्या हातांतल्यो जड्याच्यो बाटयो हांवें देंवयल्यो. तुज्या कश्टा दगदान तुवें म्हाका उलो मारलोय आनी हांवें तुका निवारलो. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. गडगड्याच्या मोडा भितर हांवें तुका जाप दिली. मेरीबाच्या उदका लागीं तुजी हांवें परिक्षा केली. पोरजे मुझे सत्रा एकांती. ये इस्रायला तूं म्हजें आयकलोय जाल्या. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. पोरको देव तुमचे मोदें आसूं न्हय, बैल्या किंचाय देवा तुमी मान बागोवचो न्हय. इजिप्त देशांतले तुका भायर काडलेलो, सर्वेस्पोर म्हणटा तो देव हांवच. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. मुझे पोरचे मुझे उतर आयकलें जाल्या. इस्रायलान हांवें दाखयलेली वाट धरलेली जाल्या. तांकां बऱ्यांतलो बरो गूण दिवन हांव पोसतां. कडपंतल्या मोवान तांकां दादोशी करता. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमा
पवित्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया पातकीचिनी बोदला बोंता सोमी सर्गींचे राज लागी पावला वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया जेजून साधू सेवा सारकी झाप दिल्ली पळोवन शास्त्रा मदलो एकलो मुखार आयलो आनी सर्व उपदेशां भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका झाप दिली. पयलो उपदेश हो, आयक तूं इस्रायेला, सर्वेस्पोर आमचो देव, तो एकलोच धनी, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मोनान आनी सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो हो, तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे प्राथवर्तो उपदेश दुसरो ना. तो वळू तो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मिस्त्री सारकें सांगलें तुवें, देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना. हें सत. सगळ्या काळजान, सगळ्या मोनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळे सक्तेन ताचो मोग करचो आनी आपणा बरींच पेल्याचो मोग करचो. हें सर होम भेटोवण्या आनी बलिदानां प्राज कितल्याकी वर्तें. ताची जाणटिकायाची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राज जाता म्हणून तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणेंच ताका खंयचेय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. देवाचें उतर हें, वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता ते मोगाळ भावानो आनी भयण्यानो, आयज बोंबयंतलो एकलो सोर रैलाच्या डब्या भितर रिगोण कोणा कोणाचें कितें मेळटा पळय तें खाण म्हण धांवचें आनी जियोवचें ताची जिणी. आजय तो एका रैला भितर रिगलो, ताका सुटकेस पळोवंक मेळ्ळी. सुटकेस खाण गेली आनी धांवलो. एका बरे विंगड सुवातेक गेलो, वचून सारकी सुटकेस पळयतना बायलान एड्रेस आसुल्लो. एड्रेस असो आसुल्लो, फादर फ्रांसीस गोन्साल्वीस, अंधेरी इश्ट म्हणून. वचून सोरल्या सुटकेस पाद्र्या बाजीत. कितेंय जावं चिंतलें आसतलें, मस्त भितर आसतलें सांगून सुटकेस ताणें उक्ते गेली. पळयतना आनी अजाप राखण आसतलें. मुखार पळयतना कुरीस दिसलो. ताचे उपरांत पाद्र्या बाणीगालचो स्थोल दिसलो. मागण्याचो बूक आसलो. पळयतना कुमगार आसा, कुमगाराचें आयदन आसा, तेलांत सगळो शिरी सुकलो तो. पाद्रेबाई सुटकेस ती कुमगार आसा. भविश्य कोणाक पीड आसता, कुमगार व्हरतालो आसतलो. कितें करचें? एड्रेस आसा, कितें करचें? सुटकेस आसा, उडोवन जाता की कुमगार आसा तांतूं. हो क्रिस्तांव भुरगो. चिंतलें, आतां सुटकेस जर न्हू पाद्र्या कडेन दिवची गी, दिल्यार पाद्र्याक कितें म्हणत खंय मेळ्ळें म्हणी सारतलो. सत सांगचें पडटलें. उडोवची गी, उडयल्यार सारकें न्ही. चिंती नासतना दुसऱ्या घडये अंधेरी इगर्जे कडेन, इगर्जेच्या गेटी कडेन पावलो. तो इगर्जेच्या गेटी भितर रिकताना पाद्र्या गेटींतल्यान भायर येवचार आसा. आनी व्हरून सुटकेस ताका दिली. पाद्र्या बाग इतली खुशी जाली की कित्याक कुमगार भायर पडलो ताका देखून ताणें म्हणलें, देव बरें करूं, हांव एका स्त्रियेक कुमगार व्हरून वेतालो. सुटकेस अशी दवरली हांवें, कोणें फारली म्हणना. तुवें हाडून दिली न्ही, ताका देव बरें करूं. हांव कुमगार नातलो थंय फाटीं आयलो. आतां फाटीं येवन परतून कुमगार व्हरून वेता त्या स्त्रियेक. कठीण पिडेन आसा, हांव वेतां.
तूं येताय की म्हणून विचारलें ताचे लागीं आईजा कडेन सोराक ती सारलें येताय की म्हजे ओट्टो तो म्हणालो जायत फादर हांव येता म्हणालो पाद्र्या बाटो ताणें येचें पयले बोटी परतून गेले दोगी ताका स्टेशनान देवले आई तिशीन इशीन पळयता ताका जाग्याची वळख आसा पाद्र्याक सोलोन गेलो मुखार ती वाट पळयतना ताका परतून सिरी सुकलो तो ती वाट त्या वाटेन तो सोल उरलो थोड्या वर्सां आदीं आनी इल्ले मुखार मुखार येतना घरा भिकताना तो चिंता ओ पाद्र्या ताच्या घरांत तो वचून आसा ताच्याच घरा वचून आसा 20 वर्सां जालीं घर सोडून ताणें ಎಂತ काम ताका आनी घराच्या आंगणा पावतना हें ताचेंत घर पाद्र्याबान म्हणलें एक स्त्री कठीण भलायकेंत बरी ना कोण जावं पुरो घरा भितर एकताना आईजाची आवय मरणाच्या तणीर आसा तिका कुंभकारांनी निमाणो सक्रामेंत दिवच्या पाद्र्या बाई सरलो ताका कत्त बटी गडगडो मारल्या बरी जालें खंय पावलो खंय आसलो आतां खंय पावलो पयलें आवय कुंभसार जाली कुंभगार काण गेलो आपल्या पुताक पळोवन आवयक 20 वर्सां उपरांत आवयन पुताक पळोवचें राखण आसली सदांय ती म्हजो पूत येतलो मागताली 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 तेजें मागणें पावलें आनी थोड्याच वेळान तिणें प्राण केलो कुंभगार कारण प्राण केलो निमाणो सक्रामेंत कारण प्राण केलो आनी भायर पडलो सुकोवन गेल्लो बकरो आपणो पूत फाटी मेळ्ळो म्हणल्यार धादोसकायेन आवयन प्राण केलो पूण प्राण करच्या पयलें तिणें पळयलें तिच्या पुतान पाद्र्या कडेन कुंभसार जावचें एका घडयेचो निर्धार एका घडये ताणें सुडकेस काण उडयली जाल्यार पावतोय थंय एका घडये ताणें येस म्हूण येतें आहलें नोय म्हूण येतें आहलें ताणें येस म्हळें तो थंय पावलो एका घडये गेल्लो तो कितें जालें पळया पाद्र्या बा सांगाता सोलोवंक ताका मेळ्ळें येवकारी सांगल्या जेजू सांगाता चलचें ताका भाग मेळ्ळें कुंभसार जावचें भाग मेळ्ळें आपल्या आवयक पळोवचें भाग मेळ्ळें आपल्या आवयन एक बरें मोर्न मरचें भाग पळोवंक मेळ्ळें एका घडयेक काण गेल्लो निर्धार हे यू टर्न आमी म्हणटा न्ही यू टर्न गेल्ले वाटेन मुखार वचनाका राव पळय सारकी वाट आसा घेवन सारकी ना टेक ए यू टर्न ताणें एक यू टर्न काणयलें खंय पावलो एक भाग्यवंत भुरगो जालो आवयक एक कुसुल्लो भुरगो मरतना आवयक एक भाग्यवंत भुरगो मेळ्ळो भवानी भयणी काल मुसर पातकी आसल्यान फाल्यां भाग्यवंत जावेत एका भाग्यवंताक आदलो दीस आसा आनी एका पातक्याक फाल्यांचो दीस आसा देखून ताणें फाल्यांचो दीस बरो पळयचे जाल्यार सांव पावलां रोमाकारां बरयल्या पत्रांत अध्याय 13 वाक्या 11-14 काळोखाच्या कृत्यांक फाट करा आनी उजवाडाची झुजां कावाच्या नेसा काळोखाच्या कृत्यांक फाट करा आनी उजवाडाची झुजां कावाच्या नेसा कालची पातकी जिनी बदली जे आज नोवी जिनी जिये जे सोम्यानंत म्हणा लोकांक बरयले सुवार्थ अध्याय 13 वाक्या 5 पातक रडोवन जिनी बदल्या करीत तुम्ही सगळा नास जातल्यात सर्गा कितें मेळ्ळें वचना दर्याक मेळ्ळें वचना न्ही सर्गाक मेळ्ळें वचना देखून सर्गा वचोंक जाये पातक रड जिनी बदल पोवी सब आमची माता आनी आवय वर्सान आमकां प्रत्येक जावन 2 पटी कोड वखद दिता आमी आवय पोर आमच्या भुरग्यांक म्हयन्यान तवळ कोड वखद दिता हांव किरात्याचो कसाय आनी कितें कित्याक कोड वखद दिवचें कोड वखद दिवचें कितें म्हळ्यार भलायकी बरी उरच्याक पोवी सब आमकां 2 कोड वखदां दिता एक आद्वेंताच्या काळार आनी आतां प्राजिताच्या काळार 40 दीस आमकां जिणी परिवर्तन करून भावानी भयणी आज आमी आयल्या घाम आयला आमकां घरा गेल्ल्या तक्षण वस्त्र कितें करता उमळटा मेळिल्लें वस्त्र उमळटा आमच्या घरा बड्ड कुयती बायडी सुरू आसा ती बड्ड जाल्ली कितें करता आमी कांन उडयता गे कितें करता साण्याक दिता आमच्या घरा रांदलें थोड्या पटी नुस्तें बरें नुस्तें बेल्ट्स येता बेल्ट्स येयलें नुस्तें कितें करता कान्न मात्र घालता बेल्ट्स येयलें नुस्तें कितें करता उडयतात व्हेरी गूड सगळें उडयतात की बेल्ट्स येयलें नुस्तें
बरें सुंगटांचें नुस्तें केलां जाल्यार दुकरा मासाचें केलां जाल्यार बेल्ट शेल्लें नुस्तें तुमी कोणी उण करनात काडून उडयतात. उण करता उण करतना बेल्ट शेल्लें उसळटा ताची रूस नवी आसता. भवानी भयणी तुजी आनी म्हजी जी न्ही बेल्ट शेता काडून उडयचें न्ही वस्तूर मेळटा कालंगरीचे काडून उडयचे ऑनलायनीर मेळटा न्ही. कोयती सुरी बड्ड जाता काडून उडयचे. कितें काडून उडयचे तें मात उडयचे. देखून मेळें जाताना बेल्ट शेताना पुरंगेताना तें इल्लें उण करचें. देखून पवित्र आमकां दिला एक काळ यू टर्न काण घेवंक. गेल्ली वाट सारकी आसा पूण सारकी ना राविल्लो वेळ पळय सारकी आसा की ना तर टेक ए यू टर्न. तुमी सीदा निट्ट गेल्ल्या जाल्यार खंय पावते आल्यात. तेणी यू टर्न काणयलें देखून वयर आयल्यात हांगा. देखून अरीकल्यानी करेजमाच्या वेळार यू टर्न घेतल्यार कितें जाता हाचें पयलें वाचप तुमी आयकलें. ओजैया प्रवादी म्हणटा सगळ्या काळजान फाटी येतशी जाल्यार तुजो मोग करतलो. तुजेर दोवा बरी पडटलो. साळका भाशेन तुका फुलयतलो. देवदार रुखा बरी तुका पालयतलो. तुका बरेंत करतलो. पळया कोण जिनी बदलता तो बरो जाता. नव्या सोल्ल्यान ती आमकां लुकाचो वांजेल अध्याय 15 3 ओपारी आसात. विची पुताची ओपार, भायर पडल्या नाण्याची ओपार, भायर पडल्या शेळयेची ओपार. कितें केलें फाटी आयलो. फाटी येताना विची पुताच्या बापायन कितें केलें फेस्त केलें. बुडकुबुडीत फाटको मारलो. मुदी घाली मोचे घाले दोगलो न्हेसयलो काडून उडयलो पुताक हाडलो फाटी हाडलो व्हडलें फेस्त केलें. जिनी परिवर्तन करीजे कोणें तर नास जायनजो म्हणल्या खातीर आमकां दिला वेळ. देखून साम पावल कोरिंथांक बरयल्या पयल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 5 वाक्य 20 आनी 1 देवा लागीं राजी जाया. प्राजीत काळ म्हळ्यार देवा लागीं राजी जाया. पयल्या कडेन कशें राजी जाया देवा कडेन राजी जाताना यथेश्ट फळ काडूंक मेळटलो. देखून जाकोबाच्या पत्रांत आमकां सांगलां अध्याय 4 वाक्य 8 ते 10 देवाक तुमी लागीं सरा तो तुमकां लागीं सरतलो. तुमी पातक्यानो तुमचे हात धुया. तुमी दोड्या मोणाच्यानो तुमचे अंतस्क नितळ करा. खंत करा दुखेस जाया रडा. तुमचो हांसो दुखांत तुमची कुशलाय खंतींत बदलूं. सोमया समोर तुमकांच कालती करा आनी तुमकां तो उंच उबारतलो. राजी जाया. तातूंत वचो नाकात मेळ्यान रोळो नाकात. उठा पडुल्या मेळ्या उदकांतान उठा वयर आनी राजी जाया. नवे व्यक्ती जाया. देवा कडेन राजी जाया. दुसरें पेल्या कडेन राजी जाया. देखून कोण पेल्या कडेन राजी जाता मतीं समाधान आसता. ताका न्हीद पडटा. मस्त जाणां न्हीद पडना. कित्याक मस्त पडी ताळ्यांत ते कांटो शिरकल्यार न्हीद पडटा. ताळ्यांत कांटो शिरकल्यार न्हीद पडना. कोणाक कांटो आसा भितर आत्म्यांत काळजांत भावा कडेन उलयना भयणी कडेन उलयना तो आमाली जावंकी पुरो रागान. तो वायट सोय फाटल्यान वचोंकय पुरो. कित्याक संबंद बरो ना जाल्यार देवा कडेन संबंद बरो उरना. देखून सोम्यान आमकां म्हळां सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सगळ्या आत्म्यान देवाचो मोग केल्यार पावना. पेल्याचोय मोग कर. देवा कडेन राजी जा आनी पेल्या कडेन राजी जा. तिसरें जिनी परिवर्तन केल्ल्या मनशाचें मुक्कामळ परजळटा. पळया की पळयतना मुक्कामळा खुशी जाता. कितें आसता एक हांसो आसता. सांगचें आयकलें यू अब्बादाचे मुस्कार की एक मूत भात उडयल्यार 4 कळश्यो लोयो येत. ज्वालामुखी म्हजें मुक्कामळ तुजें मळ ज्वालामुखी जायचें की हसनमुखी जायचें. हसनमुखी जाल्यार काय करचें तोंडांत एक हांसो कसो येवचो. भाड्याक हाडूंक वता हांसो वचोन म्हाका इल्लो हांसो भाड्याक दी ऑनलायनीर मेळटा म्हणून. हांसो खंयतान येवचो काळजांतान. काळजांतान केदाळा येता समाधान आसतना तृप्ती आसतना. प्राजीत काळा उपरांत आमी पास्काच्या आयतारा हालेलुया गायतना मुक्कामळ कशें आसता तुमी पळया. चवथें पिडा नपयस जाता.
कोण राज जाता, कोण जिनी परिवर्तन करता, भितरले उद्वेग उणे जातात. भितरले उद्वेग उणे जाताना कुडींतली पिडा आपापींत उणी जाता. पोट दूख, पाट दूख, पेंकड दूख, दोंपर दूख, सगळी दूख तुजी भावाणी बहिणी, तुज्या भावा कडेन राज्य जाताना, भयणी कडेन राज्य जाताना, जिनी बरत करताना दुसरो तूं व्यक्त हेतून जाताय. प्राजीत काळ आमकां देवान दिला. आमी करच्या उपासाद्वारे, आमी करच्या दान धर्माद्वारे, आमी करच्या मागण्याद्वारे आमकां देवाक लागीं सरोंक, पातक रडोवंक, जिनी बदलोवंक साध्य जावं दी. पातक रडलो जाकेवू मोठो आसलो जाल्यार जेजूर म्हळें आयच्या दिसा घरा बाच्यावी आयला, व्हडलो जालो. पातक रडलो पातकी पेद्रू पोयस बेसो पयलो पापा साहेब जालो. पातक रडचो हांव आनी तूं जिनी बदलची, आमी भाग्यवान जावया, देवाचें बेसांव जोडचें व्यक्ती जावया. आनी अशें देवाचें बेसांव जोड पास्काचें फेस्त संतोशान संभ्रमाण आचरण करचें भाग आमकां मेळूं दी म्हूण येवकारिस्तांतलो जेजू आमचे भितर येताना आमी मागया. Baba Sargincha Geudo Gevan Mektamasan Kristaja Te Amka Botlo Unya Vaina Sangi Bapa Jivanamche दिता तुका पुरो आमका तुझी कृपा दुसरे खंयचे आमका नाका. अब्बा बाबा सर्गेच्या घेऊन घेवान रक्तामासान क्रिस्ताच्या म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सपदेदार देव बापाक मानता तसले जावं म्हण मागात. आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्र बेचारावाक सरेस्वर मानून घेव. सृष्टीच्या रचणारा सव मनशाच्या तारकांक आपले परजे खातीर सांज देवाजान खतखतीक मोगान भेटयले मागणे आनी कालतेपणाची सांद जिवीत तुका भोव मानवले. तेचशे गुण आमच्या काळजांनी वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सपदेदारा आनी सस्नेच्या देवा सकाळी आनी सवतय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजुजे वाजा पसत आमी तुका दिन वसता. भावताच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो संगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळिकायेच्या स्पिरितान जियोवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावंक फावो केलोय. हे ताचे देख बरीत परजळीक जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदर दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सदुता भक्ता संगाती
आनी सगळ्या तुझ्या रसना बराबर व्हडा संतोषान तुजी स्तुती गायता. Servesfor tu, सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गे तुका जय, ओ सर्गे तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येतात ताका जय. ओ सर्गे तुका जय, ओ सर्गे तुका जय. बापा खरोच तू पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातत ताणें काल्स घेतली. तुका 9व्यान दिनवासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. 9व्या आनी सासणी कराराची रगत पातकांचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उपदेशाक करात. Purgatoria bhavata sogo. तुझ्या कुसाने पुनर्जीवन पुनर्भरली. तुवे आमकां सोडिलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतरली आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा, सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागती नंतर येयल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक, ह्या पुणतळार थावन बरेपणाचे येवच्या मागोन आसच्या हर एका भक्तिकांक तुज्या पांये तळी आमी दवरता. हांव कुवारमरिये देवाचे माये संगती सांजुजे तिचो पती भगवन धर्मदूत भगवन जुजेवास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सश्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंचे शिकयल्ले प्रार्थन धीर घेवन म्हणूया. आमच्या बापा सगळेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या शिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सो वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोस कायम खादी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोश्यान तगल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन स पातकांतली सुटय आनी स आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या दोन दुताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरतेचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदा काल तुमचे सोवे आस. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळिये संसाराचे काकळटले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळिये संसाराचे काकळटले आमची देवाचे शेळिये संसाराचे वाकाटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. जीवन मेरा पाने को दर्शन तेरा शीतल दरा को प्यासा हिरन सा मन मेरा तुझको है प्यासा. तरसता है जीवन मेरा पाने को दर्शन तेरा शीतल दरा को प्यासा हिरन सा
मन मेरा तुझको है प्यासा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में यो वास तेरा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दे दे तू वास तेरा। ढूंढा मैं सारा जहां, पाया न तुझको वहाँ। तेरी शरण में आया यहाँ, पूरे करो मेरे अरमान। है सारा जहां, आया न तुझको वहाँ। तेरी शरण में आया यहाँ, पूरे करो मेरी अरमान। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में यो वास तेरा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में हो वास तेरा। दुखियों का दाता है तू, सहारा अनाथों का तू। मार्गम सत्यम जीवन है तू, सबका विदाता है एक तू। दुखियों का दाता है तू, सारा अनाथों का तू। मार्गम सत्यम जीवन है तू, सबका विदाता है एक तू। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में यो वास तेरा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में हो वास तेरा। प्रार्थया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, या बागी दिसा तुझ्या पुण्याक फाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दादोशी केल्या पासत आमी तुका अर्घ दिता। आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटांत जियोवची तान आमच्या काळजान सडय
आणि सांज देवाजाच्या परजळीत शिकवणे आणि देखी वरवी तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूक आमकां करपा दी. हे आमी मागतां तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. तकली बागून देवाचे आशीर्वाद आमी स्वीकार करया. सपदेदार देव दयाळायेन तुमचेर आशीर्वाद घालू आणि तुमच्या वायटा विज्ञानांतली निवार दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान भरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबा जिणी बऱ्या कन्यांनी सुफळ कर. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलूंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावूंक आमकां फावो कर. आनी सपदेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवू आनी तुमचे सवे सदा आसो. वसने क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार देखून बसात. मगळ भाव भयणो ह्या पवित्रार सांजू जेवास बापा मुखांतर बरे पोवन जोडूंक आयल्या तुमकां सर्वांक ह्या पुण्य शतसोरेक्तर मनादीक आशिसी रेबेल्लो बापांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान मोगाचो येवकार मागता आसतना तुमी हांगासर येवन भेटयले सर इरादे तुमचे सुफळ जावन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्ती पवनो आनी सक्कट लितुर्जी सोलोवन वेल्ली जावन आसा. मनादीक बापू बोनिफास पिंटो हांच्या मुखेलपणान हें सगळें चलिल्लें जावन आसा. तांच्या संगाता आसात मनादीक बापू ज्ञान प्रकाश तो रेक्टर दिव्या दामा प्रांती सेमिनरी जावन आसा मूड बेळ्ळेंत आसा. मायनर सेमिनरी आनी मेजर सेमिनरीच्या मोदें एक आसा ती सेमिनरी प्रांती सेमिनरी. सगळ्या कर्नाटकाचे डिग्री जाल्ले भुरगे थंयसर येवन एका वर्सा तांकां तरबेती आसा. आनी हांगासर 25 जण आसात सगळ्या कर्नाटकाचे. तातूंत 7 जण मंगळुरू DSCचे आसात. मुहूर्ता बरी रितीन अपुर्बायेच्या रितीन हांगासर तांणी हे सगळे मांडावळ तांणी केल्ली जावन आसा. तांचे सांगाता आसात मनादीक बापू लूड्स स्टीफन तो गांवान तमिळनाडाचो ज्ञानप्रकाश रेक्टर मिसाचें बलिदान मेन सेलिब्रेट जावन मिसाचें बलिदान भेटयलें ते कारवार DSCचे जावन आसात. मनादीक बाब बोनिफास पिंटो ह्या सर्व सेमिनारिस्टांचे आत्मीक निर्देशक जावन आसात. हरी एका वर्सा बापू बोनिफास पिंटो आमकां तिळसिता आनी तांच्या सेमिनारिस्ट सांगात हांगासर एका दिसांचे यात्रेक पयन ते करतात. हांगा तावन मुखार वेतात रशिवानाक येतात आनी मुखार दुसऱ्या जाग्यांनी तांणी वेचें. आयचे दीस सगळे यात्रेक पयनांत तांणी करचो जावन आसा. सकाळीं सकयल तावन पूर्ण तळाक कुर्सा वाटेचें भक्तीपवन आदारण हांगासर पावुल्ले. तांच्या बऱ्या मनाक आमी आयचे दिसा प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा ह्या पुण्यशतसोरेक्तर आनी सर ह्या जाकांच्या नांवान आनी हांगासर सर भक्तीकांच्या नांवान आमी देव बरें करूं म्हणटा. मोगाळे ह्या जाक बापानो आनी सेमिनारिस्ट बाबानो तुमी आमकां आराधना मुखांतर संगतपण दिलां. मिसाच्या बलिदानांत अर्थाभरीत रितीन गायन करून देवस्तुती जिवाळ केल्या. देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांतर आयच्या भक्तीपणाक आदार दिला. तुमकां समेस्त सांग आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना सर्व सेमिनारिस्ट बाबांनी हांगासर मुखार येवचें. 25 जणांनी हांगासर मुखार गळाई करची नाका. वेळाचो अभाव आसा. बेगीनच हांगासर येवचें आनी हांगासर एक घडी रावन तुमची मुखामळां तुमचें तोंड हांगासर अशा भक्तिकांक दाखोवचें. आनी ह्या मारिफात तांच्या कुटुंबांत आसलेल्या तरणाट्यांक याजाक जावच्याक धाडूंक एक प्रेरणा जावन आसा. सर एकच कुटुंबांत एकलोच एक म्हजो पूत सोबीत आसलें पुरा
चिंता भासतल्यांक आमचे सोबीत सोबीत तरणाटे हांगासर वयऱ्यात. तरणाटे हांगासर आसात तांकां एक घडी बोर हांगासर घरांत आसची 10वीची PUCची डिग्री करची भुरगीं आसा तर तांकां धाडूंक हांगासर 15 पासा अर्जी घालयेत. अर्जी घालूंक तुमकां अवकाश आसा. तांचे सांगाता ते एक जणी आजाक थंयसर वेचे तेगी एक रेक्टर आसा. मागीर एक एडमिनिस्ट्रेटर रेक्टर हांगासर आसात. एडमिनिस्ट्रेटर हांगासर आसात. आत्मीक निर्देशक थंयसर आसात. मोदेंच रावा. आत्मीक निर्देशक रेक्टर मोदें. कुमसाराक सांगात पोनांनी कुम केल्ल्या फरंगीपेटे कोंय ताजे मानादीक बाप मनोहर आनी मानादीक जीवन तांकां देव बरें करूं. ते दुसऱ्या वावरांनी ती फाटीं गेल्यात तांकां देव बरें करूं म्हणटा. कंधारांचे मुखेल पोनो आज प्रत्येक रितीन सेमिनरीस भवानी केल्लें तांच्या संघात दिला. सैमन पायस तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस लायनाल ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक माने स्टीफन मेंडीस आनी सर स्टीफन देव बरें करूं. साजू जेवास बापा मुखान देवाचे आशिर्वाद आमी मागता. मोगाच्या सेवे रुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतल्या सांजू जेवास इगर्जे वाड्याकारान देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजू जेवास बापा मुखान देवाचे आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा लूर्स बीन कैरंगाळ वाड्याकारांक जावन आसा. हांगासर सरितीन सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगर चाडून पुसून नितळ करच्या मिसा सरिती तयारी करच्या. दान मिसांक घेवन कुमो करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वासाप वचच्या. कणीक जमो करच्या दाना रुपी पुणशेताच्या बरेपणा कुमो करच्या आनी विविध रितीने हाताक हात दिवन वावर करच्या सांजू जेवास बापाच्या सर्व भक्तीकांक आनी तुमकां सर्वांक सांजू जेवास बापा मुखान देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. कळवण्यो थोड्यो भलायकेची तपासणी करच्या फादर मुल्लार होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाखतेर आसात ताचो फायदो जोडूंक तुमचे लागीं विनंती जावन आसा. करेजमाच्या दिसांनी हर एका शुक्रार 10 वरार कुर्सावाट 10:30 वरार कुमसारा 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर्व भक्तिकांक जेवण. आपच्या मध्ये पुनशेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्तें आसा. तुमी पंगडा लेकार येवन हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवंक खुशी आसा तर पयलें तिलसिल्यार तुमकां आपच्या मदें अवकाश करून आमी दिता. आयताराचें मीस हांगासर ना. शुक्रारा मीस आसा. आपच्या मदें पंगड ग्रूप करून फिरगजेचेर अशें आयलें तर आमी हांगासर मिसाक अवकाश करून दितल्या. हें पुनशेत ह्या वर्सा प्रत्येक रितीन प्लेनर इंडुलजन्स ह्या पुनशेताक आयल्यार मेळटा म्हणून आमच्या गवळी बापांनी तिळसिलां. देखून तुमकां गमनाक दवरचें. तुमकां मिसा आनी दान दिवंक असल्या दप्तरान दिवे तुमच्या कुशामनाची दान आमी मोगान स्विकार करतल्या. सांजू जेवास पुंतळ सुरपियोत्सव मे म्हयन्याच्या 17 तारखेर आसतलो. तुमकां येदोळ तिळसिलां मोगाळ भावा भयणो जर तर कोणायकी इन्विटेशनां तुमच्या मोगाच्यांक दिवंक आसा म्हणून आसा तर थंयसर आसात. दयकन इन्विटेशनां घेवची आनी हीच इन्विटेशन आमचे मोगाचे आपोवणे म्हणलें स्विकार करूंक तुमचे लागीं विनंती जावन आसा. आनी ह्या पुनशेताच्या संभ्रमाक सोविनेर आमी पायस करतल्या. आनी ह्या सोविनाराक तुमची लेखनां कवनां बरेंपण जाल्लें सांजू जेवास बापा मुखांत ल्हानशे चिटीर बरोवन तुमच्या फोटा तस्वीर एड्रेसा सांगाता तुमी दिले तर ताचेर आमी पायस करतले. हांव ताचेर सांगाता एडवर्टायजमेंट तुमचे एडवर्टायजमेंट दिवंक तुमच्या लागीं आमची कालती विनंती. तारीफ थंयसर घाल्यात दयकन पळोवचें आनी तुमकां खंयचें जाता म्हूण दिसता तसलें एडवर्टायज तुमी दिवंक तुमचे लागीं आमची कालती विनंती. एप्रील 13 तारीख रामाचो आयतार आनी ह्या रामाच्या आयतारा दिसा हर एका वर्सा कुर्सावाटेचें भक्ती पवन हांगासर चलता. कुर्सावाट सांजू जेवास इगर्जे तावन ह्या पुंतळाक फाटल्या वर्सांनी लगभग 2,500-3,000 लोक ह्या कुर्सावाटेंत वांटे घेतिल्लो आमकां कळीत आसा आनी आमी हें पळयलां आनी आमी ताका साक्ष जावन आसा. ह्या वर्साय कुर्सावाट आसा. देखून सांजेर 3:30 वरार आमच्या इगर्जेक सांजू जेवासाची इगर्जे थंयसर सांगाता मेळचें.
थंय कुर्सा वाट आरंभ जाता आनी हांगासर कुर्सा वाट संपता आनी त्या दिसा कुमसाराची मांडावळी आसतली. कुमसार जावंक तुमकां अवकाश आसा. एप्रील म्हयन्याची जेजूची सुवार्ता आयल्या 10 वरयेत आनी एका प्रत्येक रुपय 10 जावन आसा. तुमच्या संगातपणाक तुमच्या मोगाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या जुबलेवाच्या वेळारी वस्तू सांगात वस्तू मोग आमी आशेता आनी तुमी दितल्यात म्हणलो आमचो बरो वस्तू जावन आसा. जेवणाच्या बाबतीन दिल्लें दान आनी तांची नांवां आमी सांगता आसतना दयेकरून मुखार गळाय करिनाकात. मुखार येवचें तुमचें नांव म्हूण कळीत जाल्यार हांगासर येवन प्रधान याजकांत मानाची वात घेवची. जेवणा बाबतीन दिल्लें दान एमिल्डा सिक्वेरा पालाडका 2,500 रुपये, पाऊल क्रासचा मोगरनाड 500 रुपये, ज्योती सुवारीस मंजेश्वर 1,000 रुपये, रॉनी डिकुन्ना मोगरनाड 1,000 रुपये, रॉकी बर्बोजा मोगरनाड 2,000 रुपये, दिशल डिसोजा मेंबळ 2,000 रुपये, जॉयल मोरस गोवा 10,000 रुपये, प्रेस्टन मॅक मोगरनाड 1,000 रुपये. पुनशेताच्या बरेपणाक आयिल्लें दान ह्या परी आसा. जॉन बॅप्टिस्ट क्रासचा 100 1,000 रुपये, मिलाग्रिना फेर्नांडीस गोवा 2,000 रुपये, लेस्ली संतिमानो गोवा 1,000 रुपये, सोकोरिना रेबेल्लो गोया 2,000 रुपये. सर्व दानींक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजू जेवास बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता आनी मनाची वात वांटल्या मनादीक बाप तुमकां देव बरें करूं. दयेकन उबी रावया. नवेन आमी सुरवात करता. भाग्यवंत सेवास बापा ओकला पानी मातुका कृपा मागून दे बापा विघ्नान साडे नाका. दयेकन बसया. मोगाचें ह्या पुणथळार येवन मागल्लें आशेल्लें चिंतल्लें आनी बरें वचून पांये तळा येवन उचारल्लें जुजेवाज बाप मागोवन दिता म्हणली आमची सबारांची पातयणी आनी हांगासर येवच्या हरी एकल्यांनी बरोवन घाल्ली. ते सवा ह्या नोवेना वेळी जुजेवाज बापा मुखांत्र देवा थंय उबारचें आनी तो देवातून आमकां मागोवन दिता म्हणल्या विश्वासान ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेवया. जुजेवाज बापा लागीं मागल्ले मेळिल्ले उपकारांक अर्गां दिल्या. सर पिडे शिडेंतले कश्टान वारांतले राखल्ल्या कर्गां विशेष गरजा खातीर फाटल्या दिसांत हांव मागोवन आशिल्ल्या तो गरज लाभल्या खातीर अर्गां पाटयल्यांत चिंतिल्लें काम बऱ्या तरान जाल्ल्या कर्गां सर गरजांक आदार जाल्ल्या कर्गां BP शुगर चडता आसतना जुजेवाज बापा लागीं विनंती केल्ली आनी हें गूण जाल्ल्या कर्गां खन बेजाराय पयस करून मतीक संतोश दिल्ल्या कर्गां बरें कामा खातीर मागिल्लें काम मेळिल्ल्या कर्गां. ते सवा रीण फारीक करूंक आनी मतीक समाधान मेळोवंक 5 जाणांक बरें काम मेळच्याक आनी काम करूंक मोन येवंक जाग्याचें रेकॉर्ड सारकें जावच्याक जाग्या खातीर कुटुंबांच्यांनी दिवच्या दोशीतां राखूंक कोर्ट केसीत हांव गूण जावंक एकल्यान चिंतिल्ल्या जिणे सांगात्या लागीं लग्न जावंक कुटुंबांच्यांनी ओप्पोवच्या खातीर दोगांक भायल्या गांवांक वचूंक विजा मेळच्याक चिंतिल्लें काम बऱ्या तरान जावच्याक कृशेक बरें उदक मेळच्याक दोगांक दुबयंत बरें काम मेळोवंक विकून गेल्ल्या जाग्याचे पयशे बऱ्या तरान दिवच्याक त्या मनशांच्या मतीक उजवाड मेळोवंक जाग्याचें रेकॉर्ड भंगार आनी इतर वस्तू चोर मेळ्ळे बऱ्या तरान फाटी दिवंक जागो आक्रमण करतल्यांच्या मतीक उजवाड मेळोवंक दुस्मानांतल्या विज्ञान वरांतल्या आनी पिडेशिडेंतल्या राखून व्हरच्याक पोटाची दूख गूण जावंक आनी दोळ्यांची दिश्ट मेळोवंक शेजारा एकामेका समाधानान जियोवंक रेशन कार्ड बऱ्या तरान जावंक दोगांक आमल पिवणे सोडूंक आनी घरान शांती समाधानान जियोवंक कॅन्सर पिडा गूण जावच्याक दोगां जाणां विशेष गरजा खातीर मागतात घराचें काम बेगीन स्पंता पावोवंक 8 जाणां जोड्यांक भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक BSc नर्सिंगाचे एकल्या मुखले शिका बरेंकान शिकोवंक एलर्जी शेड खोंकली ताळो दूख ताप दोळे खर्जूंचे उणें जावंक आनी गूण जावंक काजार जावन 7 वर्सां जाल्या एका काजारी जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावंक दोगांक तांचे मायग्रेन समस्या गूण जावन तकली फटाफट रावंक 11 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक
दोगांक पाट हात पांय पेंगाट दोग दोंपराचे दोग घुमटे दोग गांठे दोग गूण जावंक तेगांक तांचे थायरॉयड पॅरालिस गँग्रीन फिट्स गॅस्ट्रीक गूण जावंक BP शुगर नॉर्मल जावच्या खातीर ऑस्ट्रेलियांत आसच्यांक बरें काम मेळोवंक 10व्या क्लासीन शिकच्या सर भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी बरें कन्न शिकोवन परिक्षेन जैत मेळोवंक बोरवेलांत बरें उदक मेळोवंक नाकांतलें हाड बँड जाल्लें सारकें जावच्याक भायल्या गांवांक वेचे मेडिकल आनी सक्कड सारकें जावच्याक ऑपरेशन आसतना पांयांचे दूख गूण जावंक परिक्षा बरयल्ल्या फर्स्ट PUCच्या भुरग्यांक बरे अंक काडून पास जावंक भुरग्यांनी मोबायल सोडून बरें कन्न शिकोवंक तांचो राग हट उणो जावंक एका भुरग्यान बऱ्या तरेन शिकोवन परिक्षेंत बरे अंक काडूंक परगांवांत तशें एका तरणाट्या बरी सैरीक मेळोवंक दोगा भुरग्यां सारकें चलोवंक आनी उलोवंक जावचे खातीर एकल्याक दुबयन बरें काम मेळोवंक एकल्याक घडये घडयेच्या तापातावन राखोवंक एका भावाची डायव्हर्साची केस बऱ्या तरेन इत्यर्थ जावच्याक एकल्याच्या पांयांची सूज आनी गांठी दोग गूण जावंक एकल्याचो बाळंटेर बऱ्यान जावंक एलर्जीक गूण जावंक रातीची बरी न्हीद पडोवंक आनी बरी भलायकी मेळच्याक ऑपरेशन आसतना हार्ट ब्लॉक गूण जावंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक चर्मदाकाले संपूर्ण गुणावा घालूं कॅन्सर पिडा गूण जावंक आनी आर्थीक परिस्थिती सुदारण जावच्याक काजराचें कार्य बऱ्या तरेन जावंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक निसरून पडून हात दूख जाल्लो गूण जावंक पैनार सर अपायंतां राखून व्हरच्याक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक तेगांक घरांत शांती समाधान राज करूंक चौगांच्या मतीक समाधान मेळच्या खातीर तोंडा भितर आनी ताळ्या भितर पडचे फोड रावंक शिकप जोडच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी बरे अंक काडून पास जावंक एकल्याक कामांत प्रमोशन मेळोवंक पोलंडाची विजा मेळच्याक खोंकली ताळो दूख गूण जावंक एकल्याचो पांय दूख गांठी दूख आनी शुगर उणें जावंक दुबयांतलें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक कामागारांनी सांगातपण दिवंक एका स्त्रियेची आंगाची खतां कानांचे समस्ये थायरॉयड संपूर्ण गूण जावंक तेगांचे शुगर नॉर्मल जावंक 6 जाणां भुरग्यां बरी भलायकी मेळोवंक तेगा ल्हान भुरग्यां दिश्टीचे समस्ये सारके जावंक ह्या पुणथळाच्या जुबलेवाची तयारी बऱ्यान जावच्याक सांगाताच ह्या पुणथळाची भेट करून जुजवाज बापाची मजत आशेवच्या खरी एका भक्तिकाक थोड्यांक घरांनी रावून माध्यमांचेर पळोवन बरेपण आशेवच्या की आनी हांगासर पावुल्ल्या सर भक्तिकांचे काळजाचे अत्रेक जुजवाज बाप देवातान मागोवन सुफळ करून दी म्हणून आनी हांगासर येवंक जायना तेल्या खातीर आमी सर निंबी घालया हात वयर करया एक आमच्या बायक नमान मरी आनंद बापा समेस्तांक बरें जावं दी म्हणून आमी मागया हांगासर भक्तीपण चलोवन व्हरूंक आमच्या पाद्र्याबांक तशेंच वेद रितीनी आदार दिवच्या कुमो करच्या सांगातपण दिवच्या हर एकल्याक जुजवाज बाप देवातावन आशिर्वादा मागोवन दिवन दी बरेंपण करून दी आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे राज आमकां तुजे दिवशी सरकार जाता तशी संवसारान आसा आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार नमान बरी कृपेन बरिल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियंत तूं सदें आनी लिवींग फॉर दोक्षीची जेजो अगेन ती मेरी देवाचे मे आमा पापयां खातीर विनंतीकार आतां आमच्या मरणाच्या घडये आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता सांजू जेवासाची लदीन सोमयांक काकुळतामची कर क्रिस्ताक काकुळतामची कर क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता दयेन आयकमका सर्गींच्या देवा बापा देवा पुता संवसाराचे तारका देवा पवित्र आत्म्या सांतिसिमा त्रिंदादी आकाश देवा गोंयच्या बेनावलीन जल्मल्ल्या सांजू जेवास बापा आपल्या आवय बापायच्या देवासपणां वाडोवन आयिल्ल्या सांजू जेवास बापा दुबळी कायाची जिनी जिवन सुगुर्त जावन रित्या पांयान सगळें मिसांव काम केल्ल्या सांजू जेवास बापा सगळ्या किनाऱ्यान पवित्रपण सुपरमळ पासारिल्ल्या सांजू जेवास बापा श्रीलंका दग जावन एक संपडल्या कातोलिकांची बिरमोत पावल्या सांजू जेवास बापा मरियमाय सेवाक जावन आपणाक मरियमायच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजू जेवास बापा भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका वचून नाच जावन वेच्या कातोलीक भावार जिवो केल्ल्या सांजू जेवास बापा कोंताचे भक्तीपण आदान मरियमाय मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजू जेवास बापा कश्टान संपडल्यांच्या गरजान पावन तांकां बुजयल्ल्या सांजू जेवास बापा देवाचेर बाबार्थ दवरून जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्टान वा धैर्यान सोंसल्या सांजू जेवास बापा भुरग्यांक जल्म दिवचे बागनांतल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजू जेवास बापा बाबार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळ्यांक एका गवळ्याक लिंडान धाडून वावरलेल्या सांजू जेवास बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वां देवासाची हाडून पेसाडिल्ल्या सांजू जेवास बापा
देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले. नवेनाचे मागणे. हे सांजू देवास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गीन तावन देवाची बेसांव आमकां वांटीत आसाय. तुजें जिवान आमकां एक आदर्श. तुवें चलयली वाट आमच्या क्रिस्तीची मेलफंक्त. तेच वाटेन आमी चलच्या. तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपांत समर्पिता. सांजू देवास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें. तुज्या जिणेन देवास अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तसो मोग हजारो लोकांक वणशाक तूं सुटसुटीत जालोय. अंतकरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट उगडयल्या तूं धांवलय. तांकां जिविताचें उतार प्रगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें. हें मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हूण ना. कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय. असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल. देवाचें उतार प्रगट करून आमची काळजां उर्बेस्त कर. पेल्या जपाच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजू देवास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसल्याचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजांत तूं पावलोय. तांच्या दुखांत तुवें बसली. तांच्या जिणेंत नवोच बरोसो वाडलोय. जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मारिफा शिकयलें आसता. जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टांत आयलें थंय पळयोवं आनी तांचे सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर. सांजू देवास ह्या संवसारी देवाच्या हातेरतून जावन आसलोय. देवाचे विशय समज तुजे सवय आसली आनी सबारा देवाचो आदार मेळासो केलोय. आ सरकाराजान देवा संगी तूं आसाय. थंय तावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमच्या जिवान तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंत ते कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासो देवा लागीं विनाती कर. मौनपणी आमच्यो गरजो सांजू देवास बापा मारिफात सर्गींच्या बापा समोर दवरया. सांगता मागया. सांजू देवास देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांव केदींच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका. दुस्मानाच्या सर पासांतावन आमकां राखून व्हर. बोवाडताक आडवेच्या संगती बली जावंक दिवं नाका. जेजून दाखयले वाटेन चलोवंक मोरयेबायच्या गोपांत रावूं आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुज्या सांगाता देवाच्या सर्गींच्या घरांत सस्नाक जियोंचे भाग आमकां मेळाशें कर. आमेन. पिडेस्ता खातीर मागणी आनी आशिर्वाद. सोम्याचे नांवी आमचो आदार. सर्वेस्वर तुमचे सवय आसन. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणीक सांपडल्या थंय तुजे काळीज कितले मोवाळ म्हणले तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयल्या. तेच परी तुज्या सेवका सांजू देवाजान आपले जिणे आनी मरणान जायती अजापां करून तिच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या मोगांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारलो आनी उसारनातलो विनवणी आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वय तर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सवय आसन. प्रार्थया. आज सांजे बापाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां भरून सांज देवाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतले आमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकरेचे मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचे बळ मेळून सांजो देवा सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. आमी सगळीं त्याच बापान आबासयल्ल्या घरांत बागेनपणाचो मुकुट जोडून ससनाक संतोष भोगूंक फावो कर आनी त्याच सोडून बापाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव
Amen. या पूर्ण शेताचे रेक्टर म्हणा बाब आशिष रेबेल्लो, सहायक विगार म्हणा बाब संतोष मॅनेजर्स, तुम्ही दोगांयनी आमकां 25 सेमिनारिस्तांक आनी तेका जाणा पाद्र्याबांक भोव मोगान स्वागत कर. ही देव स्तुती सोलून व्हरूंक अवकाश करून दिला. आमच्या सेमिनारिस्तांक व्हडलो एक अवकाश असले अवकाश आमकां मेळनात जाल्यार तुमी आमकां अवकाश करून दिला. देखून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना स्वागत केलां मात्र न्ही, आमच्या सेमिनारिस्तांक कसलो काफी फळार जाय तितल्या पयसतान हांव आयिल्लो. आमी उडपी तावन आमचे लागीं विचारना तसलो भोव अपुरब्यान तयार करून दवरला मात्र न्ही. सगळ्या सेमिनारिस्तांक मुखार आपणान वळख करून दिली. खंडी जावन आयचो दीस तांच्या जिणेंत उडास उरचे तसलो पयसतान ते आयल्यात आनी असलें बरें म्हण तुमी दाखयल्याक. आज मात्र न्ही हें 8वें बॅच आमी आपण हाडचें. फाटल्या 8 वर्सां ताणाचे पयल्यांदान तुमी करनासात. तुमकां तुमच्या उदार म्हणा देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमकां दिवंक आमचे लागीं कांय ना, पूण आमी इतले जण तुमचे खातीर तुमच्या मिसांवा खातीर मागता तुमकां. आनी आज आसल्यार तुमकां सुमेस्तांक आमी ते गी पाद्र्याब देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. Você vas papá, okla pani mantuka, kurpa mago di bapa, vignan sardinaka. Bhagyavan Suse vas papá, okla pani mantuka, kurpa mago Bapa Vignan Sardinaka. Jesus socorro, Jesus aloi, Sundays the song, prasad keloi, Vignan maran, kastani dukha, dubla dakta moga adatu ediloi, Bhagyavan Suse vas bapa, okla pani mantuka, kurpa Vignan Sardinaka. Sargincha wate solong shikar, patak sandun adar rabai, zodun di kurpa diyam kaupa, maya moga solon chat moga diupa, Bhagyavan Suse vas bapa, okla pani mantuka, kurpa magon di bapa, Vignan Sardinaka. Suse vas bapa matam besa, sufol kurung moga misa, devache kushe kami kazancha, devi kurpa magundi mun lale magta, Bhagyavan Suse vas bapa, okla pani mantuka, kurpa magundi bapa, Vignan Sardinaka. Bhagyavan Suse vas bapa, okla pani mantuka, kurpa magundi bapa.
विश्वासून प्रसार केलोय विघ्नान वरान कष्टांनी दुखान दुसऱ्या रक्ता मोगा आदार तुवें दिलोय भाग्यवान सुसेवास बापा ओगला पाणी मान तुका कृपा मागोन दी बापा विघ्नान साडी नाका सर्गीच्या वाटेन चलोंक शिकय पाठाक सांडून कादार लाभय जोडून दी कृपा दी आमकां उर्बा माया मोगान सोलोंच्या मोगान दी कृपा भाग्यवान जोसेवास बापा ओगला पाणी बापा विघ्नान साडी नाका भाग्यवान जोसेवास बापा ओगला पाणी मान तुका कृपा मागोन दी बापा विघ्नान साडी नाका विघ्नान साडी नाका विघ्नान साडी नाका मोगाल पुरा सोबे आव्हान मोरी आशीर्वादी आमकां सांज सुसेवास बापा आम्हा पासत विनंती कर बगेन कुर्साची कुरवेन निवारण का आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन